म्हणजे आज सकाळी म्हणजे प्रश्नावरच्या काळानंतर जो इशू जो जालो ऑपोजिशनान जो केलो त्या संदर्भात आमकां सगळ्यांक खबर आसा, गोंयभराच्या जनतेक खबर आसा. आणि त्या संदर्भात म्हणजे जे आमी 7 सदस्यांक जे विरोधी पक्षाचे आशिल्ले तांकां सभागृहांतल्यान भायर काडले आनी सस्पेंड केले असो विशयाचे 2 दिसां आज आनी काल. त्यानंतर विरोधी पक्षावयले जे कांय सिनियर कांय मेंबर आसात ताणें येवन जी गजाली संदर्भात ते रिक्वेस्ट केलो आणि त्याच बरोबर सत्ताधारी पक्षांचे जे सिनियर लोक आसात ताणें येवन तांकांय रिक्वेस्ट केले उपरांत चर्चा जाल्या एक निर्णय जालो आनी निर्णय आज हांव दितां. आमी तांकां 2 दिसां खातीर सस्पेंड केल्ले, म्हणजे आयचो दीस आनी फाल्यांचो दीस तो थोडोसो शिथील करून आसा न्ही तांकां आमी 24 तास सस्पेंड करता. म्हणजे फाल्यां 12 वरां पर्यंत क्वेश्चन आवरचे 12:30 उपरांत आमी सस्पेन्शन तांकां दवरता आनी त्या नंतर ते सभागृहांत येवंक शकता. आनी त्यामुळे हांव सगळ्या सभागृहाच्या म्हणजे सभागृहात एक दीस म्हणजे एक सगळ्या सभागृहाच्या म्हणजे जे गोंयच्या जनतेक मेंबरांक हांव सांगपाक सोदतां अशा तरेचें वर्तन की गोंयच्या विकासाच्या दृश्टीन आमी काम करता तें अशोभनीय आसा. हाजे फुडें जावचें न्ही हाजी काळजी सगळ्यांनीच घेवची अशें तरेचें निवेदन हांव करतां. स्पीकर सर, हांव तुका थँक्यू म्हणटा कित्याक इशू जो आशिल्लो हो सस्पेन्शनाचो हो जो ते दाखयताले मणिपुराचो इशू तेकाच लागून तुमी सस्पेंड ताका करूं ना. तेणी तुमी सस्पेंड केलो की एक लेजिस्लेटिव्हचेर सारके घेराव करून तेणें हातीन हातभार लायलो, टोपी घातली तेजेर, पेपर भायर मारले. हे तुमी सारकें सांगा कित्याक म्हणून हांवें सुद्दां आसा न्ही म्हणजे खंयच्याय मेंबराक आपलो विरोध व्यक्त करपा खातीर वेळांत येवन विरोध करपाक कोणाचेंच ऑब्जेक्शन लोकशायेन तें मान्य आसा. पण ताणें ज्यो कांय थोड्यो गजाली केल्यो त्यो ह्या सभागृहाच्या म्हणजे एक गजाल म्हणजे मुख्यमंत्र्या पर्यंत पावले, आरोग्य मंत्र्या पर्यंत पावले, ताज्याय पलीकडे वचून जे आमचे माननीय सदस्य आसा की ताचो जो अधिकार आसा उलोवपाचो किंवा सगळें हाका आडोवपाचे प्रयत्न केले, ताजे कागदां काडून घेवपाचो प्रयत्न केले. हें अशोभनीय अशें काम तांणी केल्लें आसा. त्यामुळेच आमी तांकां सस्पेंड केल्लें. पण एक थोडोसो गजाल आमी रिलॅक्स करून तांकां 1 दिसा खातीर सस्पेंड दवरून आनी तांकां फुडल्या कामकाजा खातीर तांकां आमी आमंत्रीत करता.